प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची विकसित भारत विकसित गोवा 2047 या रॅलीची आम्ही सुरुवात केल्या. मडगांवांतल्या ह्या बस स्टँडाचेर पुराय जावपाक आयल्या आणि ही तयारी जाता आसतना ऑलमोस्ट 50,000 लोक या विकसित भारत विकसित गोवा या पुराय पब्लीक रॅलीक या माननीय मोदीजीक धन्यवाद म्हणपा खातीर सांगूं येतले. 10 वर्साच्या कार्यकाळात जो पुराय आमी म्हणटा की गोंय एक रोल मॉडल आमी करपाक शकले. डबल इंजीन सरकाराच्या कार्यकाळात आमी जितके प्रोजेक्ट केले माननीय मोदीजीक हे प्रोजेक्ट स्टेटीज करपाक आणि समेस्त गोंयकारांनी धन्यवाद म्हणपा खातीर आमी हो कार्यक्रम ऑर्गनायज केला. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन आवाहन करता की मॅक्झिमम मोठ्या प्रमाणात ह्या कार्यक्रमात सहभागी जावचे. इररिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी म्हाजे तकल्या किंवा खंयच्या पॉलिटिकल पार्टी हो गोंय सरकारचो प्रोग्राम डबल इंजीन सरकाराचो कार्यक्रम गोंयकारांनी समेस्त प्रधानमंत्री ज्या 10 वर्सां गोंयांत जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट केलें हाज्या खातीर धन्यवाद म्हणपाच खातीर हो कार्यक्रम आसा. त्या खातीर हांव सगळ्यांक वेलकम करता ह्या कार्यक्रमाक. आमी तर अपोजिशन लिडर बाब युरी आल्लेमो हांकां आपयला, लोकल आमदार बाब विजय सरदेसाय हांकां आपयला, कालगोवाचा खासदार बाब फ्रांसीस सरदेस हांकां इन्वायट केल्ले. कारण देशाचे पंतप्रधान येता आणि विकसीत भारत विकसीत गोंय ही संकल्पना दवरून आमी पयलेच फावटी अशा पद्दतीची मडगांवांतल्या ह्या बस स्टँडाचेर हो कार्यक्रम सरकाराचेर आयोजीत केला. हांव समेस्त लोकांकूय बी वेलकम करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.